निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन येवन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान झाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगिल्लीं सर्व उतरां आमी पाळटल्यांव. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडलें. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्याक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रगतांतले अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सोल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी झाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्यांव. आमी ताका विधेय जातल्यांव. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरां प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्याचें. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचें राज्य अशें म्हणयेत, एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वंपलें. पूण सकड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी घोवां मदें नेर वंपून गेलो. पालवी फुटून कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो. तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, धनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वंपलें न्ही, तर तांतूं नेर खंयतावन आयलो? धनियान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जायजय हें, तर आमी वचून तो हुमटून काडून रास घालुवे? म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डिताना सांगाताच तुमी घोवी उमटिशात. लुवून पर्यान धोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवतेल्यांक हांव सांगतलों, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. उपरांत घोव म्हज्या तुप्यांत भरा. देवाचे उतार हे.